Thank you, Kiran. Okay. मंगलाचरण संग अब ऐसा कार्यक्रम शुरू करिया। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीर वनचारी, जय यमुना तीर वनचारी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामिनिति नामिने। नमस्ते आचार्य पादाय निधाय कृपदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. उपस्थित सगळे भक्तवृंदांक मिगिले सादर प्रणाम आणि तांकां सर्व मंगळे भवा आणि श्री कृष्णगेर भक्ती रमस्तु म्हणून प्रार्थना करता देवा लागी आणि गेले गुरु महाराज तशेंचे म्हाका हे शुद्धीकरण करूंक एक दिव्य अवसर दिल्ले इस ग्रेस मुरलीधरन चरण प्रभु आणि तंगले एक्सपर्ट तंगले सामर्थ्यवान टीमाक हांव आभार प्रकट करता आणि हार्दिक अभिनंदन आणि धन्यवाद दिता. आयचे विषय महत्वपूर्ण विषय ಅದು. कसं म्हणाले steadiness brings success. Steadiness brings success. एक इंग्लिश टायटल ताजे स्टेडीनेस म्हणून ताजे अर्थ कोणाक समजत की एक दोन तीन सेकंदांनी स्थिरता धीरता धैर्य स्थिरता स्थिरता करेक्ट. एक अर्थ तशी येता स्थिरता म्हणून. मागीर आनी कसं आसा की म्हळ्यार ताका अर्थ एक 4-5 प्रकार दिवेत कळवा. म्हणजे स्टेडीनेस स्थिरोळ साह म्हणून सांगू येतं, स्थिर आणि निष्ठा म्हणून सांगू येतं. एक दृढ विश्वासू मागीर दृढ ज्ञान तशेंच कडेन आसता करता. मागीर निष्ठा चतुरयम चतुष्टा म्हणून सांगितलं आसा. चतुष्टा निष्ठा चतुष्टा म्हणून सांगलेली आमकां ते बाद करता. आमकां
म्हळ्यार अध्ययन दान यत्न तप तपस हे येचंतू निष्ठा चतुष्टयांत तशी निष्ठा द्वया म्हूण आसता ते दिसना द्वयात साध्य साध्य आनी साधना साधना म्हणटा साधना आनीक साध्य म्हूण सांगता ताका म्हूण सांगल्यार आमगेल्या भक्तीन तुजी साध्य म्हूण सांगल्यार कसं लक्ष्य म्हणून अर्थ लक्ष्य कसं ज्ञान नेल्यार कृष्ण प्रेम तेजो साध्य कळ्ळें मागीर कसं म्हळ्यार ते साधना म्हळ्यार साधना भक्ती आमगे कसं कर्म म्हळ्यार ते रियलायज करूंक ते साक्षात्कार करूंक आशिल्लें ते कर्म साधना भक्ती म्हणून सांगता कळ्ळें तशें ताजे अर्थ म्हण करीत कळ्ळें स्टडीनस स्टडी निरंतर जावन आशिल्लें निरंतर जावन प्रयासू म्हणून सांगयत त्यामुळे आमकां भौतीक जें आशिल्लें म्हळ्यार ह्या लोकांक तुजी एक ओल्ड सेयिंग म्हळ्यार एक यादी आसा कसं म्हळ्यार स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस म्हण सांगून म्हळ्यार मत्सर पावूक आमकां एक मत्सर विजय पावूक आमी जागृतेर प्रयासो आनी स्थिरोत्साहू ताका जावका म्हणून ताजे अर्थ समज तशेंच आमकां भौतीक जें आशिल्लें कार्यांतू जी सकट कार्यांतू हे जावक जाल्यार आमकां चर्चा विशीं कसं म्हळ्यार आमकां भक्तीन तूं कशी हे स्थिरोत्साह करचें स्थिरोत्साह राखची कशी कळ्ळें तें आमकां सक्सेस म्हळ्यार विजय प्राप्त करून दितलें म्हणून हांगा आमकां मनां करपी येयलें एक कार्य कळ्ळें तशें जागृत स्थिरोत्साह जावका आमकां भक्तीन तूं विजय प्राप्त केल्यारी तेदा मनुष्य जन्मा साफल्य तेजी म्हणून सांगिल्लें आसा आमकां रुपा गोस्वामीले उपदेशामृत सगळ्यांक गोत्तस ताजे पाड म्हळ्यार 11 श्लोक आशिल्ले ताजे पाड सगळे आमी हाजे फुडें कळयले आसा हे प्लॅटफॉर्मार कळ्ळें ताजे एक पाडो हांवें कळयले आसा प्रथम पाडो हांवें कळयले आसा त्यावेळेस तांतूं सांगिल्लें आसा हे भक्तीन तूं स्थिरन जावन रावपूक आशिल्लें एक सतत्वस म्हळ्यार ताका डूस अँड डोंट्स म्हणीत ह्या वेळार विधी निषेध म्हणून सांगूया विधी निषेध म्हणून सांगिल्लें आसा भक्ती विजयाक अनुकूल जावन आशिल्लें आनी प्रतिकूल जावन आशिल्लें तांणी सांगिल्लें तांतूं हांव मस्त विस्तार जावन तें सांगना म्हळ्यार ते पॉयंट्स म्हण सांगून वता म्हळ्यार मस्त वेळ वयना आपणाक म्हळ्यार तें आमगेले प्रधान विशय त्यावेळी आमकां उपदेशामृतान सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार उत्साहात निश्चयात धैर्यात ततच कर्म प्रवर्तनात संगत्यागात सदोवृत्ते षड्भीर भक्ती प्रसिद्धी उत्साह स्थिर जावन सदा जावन निरंतर जावन उत्साह जावका भक्तीक आमी भक्ती मेंटेन करून वचूंक गायल्यार तांतूं मागीर कशें विश्वास श्रद्धा जावका तिनीच म्हळ्यार तितिक्षु क्षम जावका सकनशील जावका आमकां चारीच म्हळ्यार नियमागतत्व प्रकार आशिल्लें कर्म आमी स्वीकार करता फॉर एक्झाम्पल नवधा भक्ती श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साक्ष्यम् आत्मनिवेदनं म्हणून नवोदरा आशिल्ले भक्ती सांगिल्लें प्रह्लाद महाराजान कळ्ळें भागवतान 7:5-23 हांव सांगिल्लें आसा कळ्ळें त्यावेळी ते आमकां ते विधी प्रकार आमी भक्ती करपाक जिल्ल्यात नंतर रावपूक गाय तशें जे भगवद्गीतेंतूं तें सांगिल्लें आसा हे शास्त्र विधी उत्सुज्या हेजंदे श्रद्धेया आनी दाता म्हणून सांगिल्लें शास्त्र विधी उत्सुज्या म्हळ्यार शास्त्र विधीक पालन करून जावका आमी कर्म करता येयल्यारी आमगेलें हें करता येयल्यारी कळ्ळें तशी सांगिल्लें आसा मागीर कसं म्हळ्यार अभक्त संघवर्जन म्हळ्यार अभक्तांगेले उट्टू अशानजें कळ्ळें भक्तांगेले उट्टू सत्संग जावका कळ्ळें तशेंच हे महान आचार्यांगेले म्हळ्यार वृत्ती म्हळ्यार तांगेलें कर्म तें आचरण आमी करता पूर्वाभ्यासांगे पूर्व आचार्यांगेले पादानुगम म्हणून सांगूया तशेंच हांगा भागवतांतूं हें सांगिल्लें आसा 5:5-2 हांवें सांगिल्लें म्हाका सेवा द्वारमाकुर्मी मुक्ते म्हणून तुमकां मुक्ती मार्गाक द्वार म्हळ्यार मुक्ती आशिल्लें द्वार आतां सगळ्याक म्हाका सेवा महात्मांगेले भक्तांगेले सेवा म्हणून सांगिल्लें आसता म्हाका सेवां द्वारमाकुर्मी मुक्ते तमोद्वारे योशिदां संगी संगम कळ्ळें त्यावेळी आमकां
तमोद्वारम म्हळ्यार नरकांत वचुका संगी संघ म्हळ्यार असक्त संघांत वचुका आमी असणारी आमी आमकां नरकांत वचूं वयता म्हणून तांतू ते श्लोकान सांगिल्लें आसा कळ्ळें तशी हे स तराशिल्ले तत्व आमी पालन करता भक्ती मेंटेन करून वचूं तशी ती स तराशिल्ले तत्व आसा प्रतिकूल जें आसलें प्रतिबंध जें रावचे भक्तीक ते बी तूं सांगिल्लें आसा अति आहार प्रयास प्रत्यक्ष नियमाग्रह जनसंगम लौल्यम कळ्ळें हें पुराय सांगिल्लें आसा ते तुमकां अति आहार अमित आहार नुज्जे अमित आशिल्लें अध्वान नुज्जे प्रजल्प म्हळ्यार परदूषण अनावश्यक वचन खबर ते कडेन आमी तांसून बचाव जावका नियमाग्रह म्हळ्यार यम नियम अमित जें आशिल्लें इश्टस्थ जावचें ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾವಕ ಅಥವಾ ವರ್ಜ್ಯ ತೋರ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನಸಂಘ ಲೌಕಿಕ ಜನಾಂಗೆಲೆ ಸಂಪರ್ಕ आमी उणी करता सांगिल्लें आसा कळ्ळें कर्मींक गेले ज्ञानींक गेले योगींक गेले सगळे आमी संघ आमी उणी करता असंग त्याग हे वैष्णव आचार म्हणून सांगिल्लें आसा चैतन्य महाप्रभून कळ्ळें तशी लौल्यम सांगल्यार तीव्र जें आशिल्लें आग्रह अशनाचें आस अशनाचें अमित आग्रह अशनाचें तशी आमी भक्तीन आमकां राबयता म्हळ्यार उपदेशामृतांचो दोनीचे श्लोक वचता ते तुमकां सगळ्यांक वचता उपदेशाचें सार कशें म्हळ्यार आमकां उत्साही विश्वासी क्षमी अभक्त संघ वर्जन यमनियमानुसारी भक्तजन संसर्गी इसी गुणसंपन्न जावन आशिल्ले एकलागा रूपा गोस्वामीले निर्देश प्रकार साधना केल्यार भक्ती साधना केल्यार सेवा मागार आयल्यार सकल निर्विघ्न आनी निर्विघ्न पुरोगती अथवा विजय प्राप्ती सुनिश्चित म्हणून सांगिल्लें आसा तें सार आनी आमकां निष्ठा भक्ती कसं म्हणून पळया असं म्हणजे ते विशयांत आमगेले वरिष्ठ वैष्णवांनी वैष्णवांगेले प्रवचन ऐकलें आसता तांचो म्हळ्यार वरिष्ठ जे आसले म्हळ्यार अमोघ लीला प्रभूले प्रशांत मुकुंद प्रभूले शिशिले वरिष्ठ भक्तांगेले हें पुराय प्रवचन ऐकलें तांचो मुख्य जे आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स हांवें नोट केले तांणी सांगिल्लें डूज एंड डोंट्स कसले निष्ठा भक्ती जर काही डूस एंड डोंट्स तंत्रा भोगे आयल्यार डूस एंड डोंट्स कसं म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार विधी निषेध कसले म्हणून सांगिल्लें आसा फस्ट कसं म्हळ्यार हरिनाम जप चॅन्टिंग ऑफ होली नेम्स ऑफ हरी जारी कशी करता अटेंटिव्ह जावन करता अटेंटिव्ह म्हळ्यार श्रद्धेर करता गुड म्हळ्यार चांग जावन करता प्रॉपर जावन करता विधी प्रकार करता प्यूर जावन शुद्ध जावन करता अनर्थरहित जावन करता म्हणून तशी हंबल भावारी म्हळ्यार विनय आनी नम्र भावारी करता आनी तो सांगला म्हणजे चैतन्य महाप्रभू नादपि सुनीचेन तरूरपि सकृष्ण अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी म्हणून सांगिल्लें आसा तशी मागीर कसं नेक्स्ट पॉइंट कसं म्हळ्यार एकला निष्ठा भक्तांनी कशें म्हळ्यार नित्य यौवन विद्यार्थी भावारी जावका ते मुरारी जावका म्हणून सांगिल्लें आसा नित्य यौवन विद्यार्थी भावारी म्हणून सांगल्यार इन दी मूड ऑफ एवर न्यू स्टुडंट म्हणून सांगिल्लें आसा तशी तांणी राधा राणीले एक सांबळ दिलें आसा राधा राणी म्हणजे नित्य विद्यार्थी म्हणून सांगिल्लें आसा नव नवे म्हळ्यार तिका ते थर्स्ट फॉर नॉलेज भक्तीन तूं नव शिकूंक काडूंक आशिल्लें जिज्ञासा आशिल्लें नोट टू बी मागीर कसं म्हळ्यार नोट टू बी जड्जमेंटल म्हणून सांगिल्लें आसा आमी खंयच्या भक्तांक जड्ज करूं नजे म्हणून कळ्ळें तशें करूं नजे गुड ऑर बॅड जावं चांग भक्तो वायट भक्तो म्हणून आशिल्लें तशी आसना नजे म्हळ्यार ते डिफरन्शिएशन आमी करूं नजे म्हणून सांगिल्लें आसा तिणे कसं म्हणलें डू ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणून कळ्ळें कृष्ण सेवा गुरु सेवा भक्त सेवा भक्तांगेर सेवा हे सगळें आमी निरंतर करता कळ्ळें आनी सांगिल्लें चार पॉइंट तांणी सांगिल्लें कसं म्हळ्यार ट्राय टू ट्रान्सेंड सायकोफिजिकल नेचर म्हणून सायकोफिजिकल नेचर म्हळ्यार
इंद्रिय मनोबुद्धी परंजावक आमगेला भक्ती कळवा भौतिक जाल्यार आसनाचे मन शरीर अतीत जावका कर्म कर्म करचे म्हळ्यार तशें प्रयास आमी करता दिव्य कर्मांत आसूगा दैवी प्रगतींत आशिल्ल्या कर्मांत आसूगा देव प्रितीक आशिल्ल्या कर्म जावका आमगेले तशी नवनव आशिल्ल्या सेवा अन्वेषण आमी करता म्हणून ते सांगिल्लें आसा सेवा कर्म निरत जावका म्हणून तशी सेवा कर्म निरत ताका आमकां एक सांगळी देव आमगेल्या हनुमंताक कळवा हनुमंताक तुमगे ते कहाणी एक समज ऐकला आसा बरो जाल्यार हांव ते सांगता म्हळ्यार श्रीराम भक्त श्रीराम रामाला भक्त तो कोण भक्त हनुमंत ते सगळें आमकां तसो जाल्यार केन्नाय रामालय उट्टू आसता कोणा हनुमंत कळवा कोणाक सेव करूं सोडची ना तशी विंगडा भक्तांक सगळे एक जाळ जालें म्हळ्यार आक्क मात्र केन्नाय राम उठू ह्यो मात्र आमकां कोणाक वस्त्र दिना ह्यो म्हूण सांगून व्हड भक्त जाली तांणी कसं केलें म्हळ्यार एक प्लॅन केलें म्हळ्यार एक लिस्ट केलें सेवाचें लिस्ट करून तांणी हें करून एक सेवाचें म्हळ्यार सकाळ दोन रातीदा आशिल्लें रामा सेवाचें हें लिस्ट केलें ते लिस्टान तो तांकां सगळ्यांक वांटून दिलें आनी त्यामुळे मागीर तांतू गेले हनुमंतान नांव मात ना हनुमंत सट्टन आयलो येवन कट्शें तूं राम कट्शें वच्चा ना त्या भक्तां सगळे राबडींचे राब वचून वचून आमी आतां एक प्लॅन केल्लो आसा कळवा राम सेवा तूं मात सेवा केला पुरो आमी आमकां सगळे सेवा वचून दिवच नाका तुवें ते पळय एक लिस्ट केल्लें आसा आमी त्या लिस्ट प्रकार मात सेवा म्हणून सांगलें आं ओ तशें सांगलें हें पळय लिस्ट पळयत ना आगे नांव ना हो 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 शिवाय नाही तुम्ही सक्कड सेवा केले जाले लिस्ट जाले हाँ भाभी तुम्ही एक मात सोळा एक मुख्य जे आशिल्लें कार्य सोळेलें आसा पळय म्हगेलो प्रभू राम न्हिद्दांसून उठ्ठा येतना जाम वेगळो आसा ते जाम वेगळतना ते चोट्टी मारची सेवा ते कोण करता ते सेवांचो नांव मुसंगून त्या सेवांचो बरें याची मुसंगून भितर रोमारी तांणी सगळो वर उडयता कुस्सल भयंकर चतुर्मु भयंकर चतुर्मु शक्ती मात नाही चतुर चातुर्य आसा का मस्त म्हणून तांणी हें केलें पळय नित्य नव सेवा ताणें देखून धरलें हे सेवा कितें तांकां म्हळ्यार तशेंच आमकां आमी हें करता पळय सदा सेवा निरतू कोण हनुमान सदा सेवा निरतू चतुर शिरोमणी पवन तनया श्रीराम भक्त हनुमान की जय मागीर कसं म्हळ्यार शुद्ध भक्तांक म्हळ्यार निष्ठा भक्तांक तांकां कसलेय जीवद प्रश्न ना कळवा तांकां कसलेय जीव प्रश्न काय ना नो प्रॉब्लम नो कंप्लेंट्स कळवा तांणी केन्नाय सॅटिस्फायड कळवा कसले वस्तेंत कळवा तांणी ब्रह्मबुधा वस्तेंत आसता आनी तो भगवद्गीतेंत 1855 सांगलें ब्रह्मबुधा प्रसन्न आत्मा ना शोचित ना कामक्षुदी कळवा तशेंच निष्ठा भक्त आनी कसं म्हळ्यार नेक्स्ट पॉइंट टेक डिफिकल्ट टायम एज टायम ऑफ प्युरिफिकेशन एंड लर्निंग सांगलें आमकां कसलें युटिलायज फॉर सेल्फ डेव्हलपमेंट म्हणून कसलें आमकां कश्ट येता पळय दुर्घटना दुरिता येवचे वेळारी कश्ट वेळारी ते आमकां शुद्ध करूं म्हणून आमी लेखुका निष्ठा भक्त तशी लागता शुद्ध करूं जाता आनी तांचो तो कसो शिकता ते संगनशीलता तेच तो तांसून शिकून काडटा ताम तितक्षुष भारतां म्हणून सांगितलें आसा तो भगवद्गीतेंत कळ्ळें तशें कसो म्हळ्यार आमकां वायट चार येता कसो दुर्घटना येता कसो दुरीत येता ते सगळे आमकां चांगा कितें म्हणून एक निष्ठा भक्त काडटा तशी तो भक्तीन सुकून सोण वचना ना ही स्टे सोण कळ्ळें तशी सोण वचना सुमार आसाची म्हाका एक अनुभव आसा म्हळ्यार एक आयुर्वेद डॉक्टर आशिल्लो तो केन्नाय म्हळ्यार तो इस्कोणान तो आशिल्लो इस्कोणान साकून म्हळ्यार वाडडी करचे फुडें तो इस्कोणान आशिल्लो मस्त बरो शिकतालो मागीर हांव साकून हें घेतिल्लें ताणें भागवत सगळें घेवन शिकिल्लो ताका टेबलार दवरतना भागवत
आनी वाजूचे वेळ मेळटा सकट वाजूचे आशिल्ले आनी तांगेले तें हांव तूं क्लिनिकांत तूं प्रभू वाजलो कीर्तन पुरो दवरूं आनी निवेदन कोण खावचें आशिल्लें पुराय तशी आशिल्लें कळ्ळें तशी हांव ताणें वाट करून गेलें एक चोट दियलें चोट येतना तशी ही स्टेज सोण तशी हें जावन मागीर आनी एक चोट दियलें म्हळ्यार हांव अशी ताका पळयता ऑब्सर्व करता आनी एक चोट दियलें आनी एक चोट दियतना मागीर सुमार काळजें वतना ते तागेल्या क्लिनिकां वतना कसलें कीर्तन येना कसलें येना कळ्ळें आक्क पळयतना हो टी शर्ट घालून बसला नाम येवना तशी हांव बसला हांव जाल्यार कसं गेलें म्हणलें तूं आतां इस्कोलांत ना हें सोडलें ना बा जायना बा जेवण चोट वयजेल्लें तांकां चोपडो जायना तशी तशें मस्त कश्ट हें घेवन वच्चाक हांव मागीर हांव मस्त हें सगळें सांगलें पळयता जावचेला करता सांगून मागीर तो तांचो हें न्ही तशी तो ड्रॉप आउट गेलो कळ्ळें तशी स्थिर जावन निश्ठा भक्त केन्नाय स्थिर जावन जगता निश्ठा हांसून ಸ್ವಲ್ಪ हें जालें तांसून व्यतिचलित जाल्यार गेलें जाय कळ्ळें तशी तशी भक्ती सोण वचात पूण निश्ठा भक्त केन्ना सोण वच्चे ना तो समज निश्ठेन तांतूर रावता तो तें पॉयंट मागीर नेक्स्ट पॉयंट म्हळ्यार पेशन्स एंड बिकमिंग परफेक्ट सहिष्णुता आसा जाल्यार पूर्ण जाव येता म्हणून सांगितलें कळ्ळें पूर्ण जावकार आमचे पेशन्स सांगना म्हणजे कळ्ळें तांतूं आमकां परफेक्ट जाव तांतूं आमकां निराश डेस्परेशन आशा नजे तशी म्हळ्यार मोहभंग येवचे नजे कळ्ळें तशें तें दूर करता कोणाक निश्ठा भक्ताक तशी मागीर एक्सपेक्टेशन हाय एक्सपेक्टेशन अशें म्हणजे डोंट हॅव एनी एक्सपेक्टेशन म्हणून सांगितलें आसा म्हळ्यार आशा करूं नजे म्हणून मस्त आशा करूं नजे कसो कोण लागीं गुरू लागीं कृष्णा लागीं भक्तजनांगेर इवन स्वयं प्रतिश्ठा करूं नजे म्हणून सांगितलें आसा तें कशें केल्यार कशें येता फ्रस्ट्रेशन येता इच्छाभंग येता मोहभंग येता म्हणून सांगितलें आसा भक्ती सोडूंक तें प्रेरणा दिता त्यावेळी आमकां तशी हाय एक्सपेक्टेशन आमचो आशा नजे आमकां कळ्ळें तशी सांगितलें आसा मागीर 8th पॉयंट कसो म्हळ्यार हॅव फ्रेंड्स इन कृष्णा कॉन्शियसनस म्हणून सांगितलें आसा कसो ना तें हॅव फ्रेंड्स आमकां सुखबंधन जावका आमचो कृष्ण आमचो हॅव डिस्कशन विथ दम वेरी इंपॉर्टंट थिंग्स आमी डिस्कस करता आमकां कसो कश्ट येता पळय तें डिस्कस करून आमी तेजें सोल्युशन करून आमी सोदून काडका एक निश्ठा भक्त तें करता कळ्ळें तशी मागीर रिमेन अंडर अ shelter of senior devotees म्हणून सांगितलें आसा 9th पॉयंट सो डोंट बिकम इंडिपेंडंट डोंट बिकम मालीक म्हळ्यार ओनर वर्क अंडर दर गायडन्स म्हणून सांगितलें सीनियर भक्तांगेले संरक्षण आमी केन्नाय आसूगा भक्ती मार्गांतू तांगेले उपदेश नाल्यार मार्गदर्शन आमी स्वीकार करता हांव व्हड आतां म्हणून अशें विचारूं आमकां आशा नजे कळ्ळें तशें तें एक डूस तांचो कसो करता म्हणून आशिल्लें डॉन्स सांगितलें आसा एक 7 तरांचे डॉन्स निषेधकारी कसो म्हणून ते पळया अवॉइड बॅड असोसिएशन आतांच तांकां आमी त्याग करता ते कशी येता कसं तरांनी येता म्हणून सांगितलें आसा इट कॅन कम एनी वे एनी फॉर्म तशी एनीथींग विच डिस्ट्रॅक्ट्स फ्रॉम कृष्ण सेवा और गुरु सेवा कळ्ळें और इस्कॉन सेवा कसं तें डिस्ट्रॅक्शन डिस्ट्रॅक्ट म्हळ्यार प्रतिबंधन येवचें ते सकट एवॉयड करता कळ्ळें खंयचे वाटेन येता म्हणून सांगितलें आसता कळ्ळें सदां आमगेले भक्ती चुकोवपाक मागीर कितें आसा म्हळ्यार एवॉयड ऑफेन्सस म्हळ्यार अपराध आमी करता नाम अपराध मागीर गुरु अपराध वैष्णव अपराध हांसून सगळें आमी बचाव जावप मागीर तिनी कसं म्हळ्यार एवॉयड फ्लर्टिंग विथ ऑपोजीट सेक्स कळ्ळें सिंगार प्रेम प्रकरण म्हळ्यार भक्त प्रभू आनी माताशी जावन तशी करून एवॉयड करताले तशी दाखोवचें ना म्हणजे प्रेम चापली दाखोवचें ना म्हणजे हांचो सकून आमी बचाव जावका म्हणून सांगितलें आसा कळ्ळें 4 कसं म्हळ्यार अवॉइड बिईंग पॉलिटिकल ते एक इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा पॉलिटिक्स म्हळ्यार दॅट इज अ मेस म्हणून सांगितलें तांकां पॉलिटिक्स इज एस मेस म्हळ्यार आमगेल्या वेव्हारांत पॉलिटिक्स म्हळ्यार चोखपण दाखोवचें आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड जावपाचें कळ्ळें एक निश्ठा भक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड आसता जे केन्नाय जाल्यार भक्तीन तूं ताका आदारपणान येना म्हणून सांगितलें आसा 5 कसं म्हळ्यार एवॉयड लिसनींग टू मायंड आमी केन्ना मना लिसन करूं मना सांगिल्लें आयकुचें ना
कळवा मन कल्पित जावंशे कार्य करून वचचें म्हळ्यार तें कसलपणा शास्त्र विधी प्रकार आशिल्लें तें आमी करता मागीर म्हळ्यार निशेधात्मक भाव येता ते म्हळ्यार इट क्रिएट्स इट ब्रीड्स नेगेटिविटी म्हणून सांगिल्लें आसा निशेधात्मक भाव जन्म दिता भावाक जन्म दिता ते निमित्ती स्टू अप मायंड म्हणून सांगिल्लें आसा ताका कंट्रोल करता मनाक कळवा प्रभू आतां बुक्स वाचूका म्हणून सांगता मन एक वैष्णव न्ही मन वैष्णव न्ही म्हणून सांगिल्लें आसा कळवा तशें तें आमी मनान करता मागीर सांजचे कसो म्हळ्यार एवॉयड टू गेट फेमिलियर विथ ज्युनियर्स अँड सिनियर्स म्हणून सांगिल्लें आसा ताजे अर्थ कसो गिव दम स्पेस म्हळ्यार भक्तांक म्हळ्यार ज्युनियर सिनियर्स भक्तांक एक दूर आमी मेंटेन करता दूर आमी दुरसाण एक दवरता आमी म्हणून सांगिल्लें इतलें म्हळ्यार इन केस ऑफ एनी स्टार वार म्हणून ताका नेम दिल्लो आसा स्टार वार डोंट टेक सायड्स म्हणून आमी तें म्हळ्यार कसले लढाई भितर आसल्यार आमी एक सायड धरून वचचें म्हणून सांगिल्लें आसा तें आमगेलें भक्ती अतर्पण करता म्हणून सांगिल्लें आसा तशें मागीर एवॉयड मनी डिलिंग्स म्हळ्यार दुड्डा वयरी मस्त प्रिती आमी दाखोवचे नाजे तशी ती शरिरा वयरी आमी अत्यधीक प्रिती दाखोवचे म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार कशें करता शारिरम केवलम कर्म म्हणून सांगिल्लें शरीर पोषणाक अत्यावश्यक कर्म मात्र करता भगवद्गीतेंतू 4 अध्याय 21 श्लोकान सांगला म्हणून तशें निश्ठा भक्तो हे निषिद्ध कर्मां सकून मुक्त जाता बचाव जाता म्हणून सांगिल्लें आसा नेक्स्ट आमकां हे भक्तिरसामृत सिंधूंत प्रवेश करया भक्तिरसामृत सिंधूंत तांतू 9 वतरां आशिल्लें भक्ती एक लॅडर सांगिल्लें आसा भक्ती लॅडर म्हळ्यार ते 9 स्टेजस ऑफ भक्ती सांगिल्लें आसा भक्तिरसामृत 1:15 to 16 श्लोकांतू हे सांगिल्लें आसा आदो श्रद्धा तथा साधु संगा अथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति तथा भाव तथा प्रेम दर्शति तथा प्रेम अभ्युदंचति साधनानाम् अयं प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः म्हणून सांगला प्रथम जे विश्वासु श्रद्धा जावका हे सांगितलं आदो श्रद्धा जावका म्हळ्यार गुरु शास्त्र आनी साधू जनांक अशें श्रद्धा विश्वासू आमकां जावका मागीर नेक्स्ट स्टेप कसो मागीर शुद्ध भक्त संघांतू आमी भक्त संघ कोरता तांचो ताळ पेरता उमेदी आमी तशी उमेदी आमकां अंगूर जाता कळवा मागीर नेक्स्ट थर्ड कसो म्हळ्यार ताजे मागीर आमकां गुरु संपर्क मेळटा आनी दीक्षा इनिशिएशन मागीर मेळोवंक प्रयास करता मागीर गुरु रेग्युलेटरी प्रिंसिपल्स दिता नियमागतत्व अनुष्ठान करूंक येता पालन करूंक सांगता तशें पालन करून जाल्यार कशें जाता तशी आमकां सर्व अनर्थ निवृत्ती नाका जाल्लें अभ्यासू ते नाकेले अभ्यास कसो तें भौतीक जें आशिल्लें मालिन्य काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सरी इत्यादी हे सगळें ओगोर सोडून वता तशी अधोगण सृष्टी जें आशिल्लें भक्ती मार्ग आमी ते वता आमकां जोड वता ते घट्ट जावन वता तशें निश्ठा भक्तींतू आमी निश्ठा भक्ती मागीर सोडूंक जायना तशी येता मागीर जाय आशिल्लें स्टेप कसो म्हळ्यार मागीर तशें स्टेज ताका भक्ती रस मेळटा ताका संस्कृताक भक्ती रस मेळटा रूच मेळटा ताजे रूच अनुभव जाता ताका कळवा ताजे मागीर कशें जाता मागीर ताका भक्ती रसांतू आसक्ती वर्धन जाता कळवा तशें स्टडीनस ब्रिंग सक्सेस म्हणून सांगिल्लें भक्ती पळय पंचाचे निश्ठा भक्ती पंचांत आयला मध्य आयला कळवा थंयसून आमकां दॅट इज द स्प्रिंग बोर्ड फॉर सक्सेस म्हणून सांगिल्लें कळवा स्टडीनस ब्रिंग सक्सेस द कळवा म्हणून सांगिल्लें तशें 7 अंतू अशें येता म्हळ्यार हे 7 आमकां भक्ती मार्गांत म्हळ्यार साधना भक्ती येता ते रेग्युलेटरी प्रिंसिपल्सांनी आमी करता साधना भक्ती नियमागत प्रकार आशिल्लें भक्ती सेवा म्हणून सांगतात मागीर आशिल्ले दोनी आतां ते भाव आनी प्रेम भक्ती ते उच्च स्थरार आशिल्ले भक्ती ती मागीर भक्ती विकारो ते कशें येता उत्तेजन जाता कळवा तांचो आसक्ती येता ना भक्ती आसक्ती येता ना आमकां मागीर
ते भक्ती विकारू उत्तेजन जाता मागीर तीक्ष्ण जाता उग्र जाता तीव्र जाता मागीर भाव भाव प्रकट जाता कळवा रोमान जाता हें सगळें रडचें तें अशें पडचें हे सगळें भाव मागीर येता जागृत जाता मागीर कसं येता कृष्ण प्रेम जन्म जाता जाग जाता अशी क्रमेण भक्ताक देवाळ प्रीती वर्धन जाता वर्धून येता कृष्णा बोधू कृष्णा भाव अमरता कृष्ण प्रज्ञा तशी विकासू ताका जाता म्हणून सांगितलें आनीक कसं म्हळ्यार आनी आमकां निष्ठा भक्ती कसो म्हणून पळया निष्ठा भक्तीन तूं आशिल्लें ताजें लक्षण कसलें भक्ता निष्ठा भक्तू तागेलें लक्षण कसलें कॅरेक्टरिस्टीक कसलें म्हणून आमकां पळया आनी तो अनर्थ निवृत्ती जातरी आशिल्लें ते स्टेज आतां ही निष्ठा म्हणून सांगिल्लें सांगा भक्ती मार्गान तो विचलित जावन राबता ते स्टेजान स्टेज ते हेका शिवराम स्वामी महाराजालें शुद्ध भक्ती चिंतामणी म्हणून एक ग्रंथ आसा म्हळ्यार ते ग्रंथ ताका आधार करून हिज ग्रेस राधाश्याम दास प्रभुना एक सेमिनार केलेलो आसा ते सेमिनारान तो ಸ್ವಲ್ಪ इम्पॉर्टंट पॉयंट्स हांव ते नोट केलेले आसा तो हांव नोट केल्ले ते तुमकां मुख्य आशिल्ले पॉयंट्स ते आतां आमकां ते सांगून दिवपाक प्रयास करता म्हळ्यार फस्ट म्हळ्यार अनिष्ठा भक्तीन सुकून निष्ठा भक्तीन स्थिर जातना आशिल्ले ते लक्षण आतां सांगता आमचो कॅरेक्टरिस्टिक्स तो म्हळ्यार अधोगुणान सुकून रजस्तमो गुण अधोगुण म्हळ्यार रजस्तमो गुणांसूं तांचो वयर येता आनी सत्वगुणांचो स्थित येता कळवा तशी भगवद्गीतेन तो 2.69 सांगला आमके या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि यासा निशा पश्यतो मुने भगवद्गीते वीक्षण सोण आध्यात्मिक वीक्षण आशिल्लो तो निष्ठा भक्तू म्हणून हाजे भावार्थ कळवा तशी दोन्ही कसं म्हळ्यार भक्त संघान जर आपूण भगवत सेवा निरत जावका निरत जाता तो आध्यात्मिक ज्ञान संपादना हांव तो तात्पर्य दाखयता कळवा तशी तिन्ही पॉयंट कसं म्हळ्यार निरंतर स्थिर साहित्य स्टडी एंथोसियाज्म स्टडीनेस आसता ताका भक्तीन कळवा निरंतर स्थिर साखी म्हणून सांगितलें आसता त्यारी कसं म्हळ्यार सिरियसली वटी तो गौरवशाली प्रशांत गंभीर निरंतर सेवा सन्नद्ध आत्मीय ज्ञान निरतु म्हणून सांगितलें आसता पंचायत कसं म्हळ्यार विग्रह आराधना मागीर सुरू करता तांचो तात्पर्य दाखयता तमो रजो गुणा रहित जाता रवो तमो गुणाक एक्सप्रेस करतना कसं येता आमकां काम विकार येता काम उत्पन्न जाता तांतूं ताका आमी ते विकाराक सप्रेस केल्यार कसं येता क्रोध येता नेमान क्रोध येता म्हळ्यार ते एक सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता कळवा क्रिएट करता तो निष्ठा भक्तू हे विकाराक कसं करता तो सब्लिमेट करता म्हळ्यार ताका उदात करता ताका शुद्ध करून आत्मीय भाव दिता ताका कळवा तशी ताका फेवर जावन काडटा कळवा निष्ठा भक्त तशी संची कसं म्हळ्यार स्वमेधिया सेवा तत्पर्य तो आतां आमी सांगला म्हणजे कितें हनुमंताला गाडी सांगला आळसाय दाखयना तो नो लेसिनेस कळवा ताता कसं म्हळ्यार त्रिगुणातीत शुद्ध सत्वांत सत्वाकांक्षी तो भौतिक आशा रहित भौतिक कसले आशा ना ताका मागीर हाडटा म्हळ्यार निष्ठा भजन क्रिया तत्पर निष्ठा भजन क्रिया तत्पर येता मागीर णव कसं म्हळ्यार अनन्या भक्ती तत्पर येता अनन्या भक्ती अन्याभिलाषिता शून्यम म्हणून सांगलें ज्ञान कर्मादि अनावर्तम तशेंच भक्ती कळवा तशें जाता मागीर तांचे कसं म्हळ्यार भक्तीक आशिल्लें 5 प्रतिबंध कसं करता प्रतिबंध एक कसं म्हळ्यार निद्रा स्लीप आनी एक कसं म्हळ्यार एकाग्र भंजन म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन आनी एक तिनी कसं म्हळ्यार उदासीन अलसाई इंडिफरन्स मागीर 4 कसं म्हळ्यार पापकर्म प्रेरणा म्हळ्यार इन्क्लिनेशन टू डू सिन्स मागीर 5 कसं म्हळ्यार भौतिक आस्वादन वांछा थर्स्ट फॉर एन्जॉयमेंट कळवा हे आतां 5 प्रतिबंध भक्तीन आशिल्ले ते
ते तक्क तो ते पुराय तो प्रतिरोध करता पुन्हा इष्टा भक्त मागीर इकरा तीन तीन गुण भक्ती असं सत्वरजोतमो गुण ते भक्तीक फर जावन आसता कळवा विशेष आदो गुण भक्तीक तसे भागवतान सांगिल्लें आसा 1 to 19 ते सांगिल्लें तदा रजो तमो भाव कामलोभादयश्चे चेतेतिरनाविद्धं चिदं सत्त्वे प्रसीदति म्हणून शुद्ध भक्ती स्थिर जतना कसं येता म्हळ्यार अधो गुण जावन आशिल्लें कसं जाता रजो तमो भाव रजो गुण आशिल्ले ते भाव आनी ते काम अमित आग्रह हे पुराय अप्रत्यक्ष येता म्हणून सांगता सत्व गुणांतू स्थित जावन तो रपता आणि आनंद अनुभव करतो तो अनुभव करता याचा त्याचे भावार्थ महाराज कसं म्हणणार अहैतुकी भक्ती सेवा तो करचे ते तो आरंभ करता म्हळ्यार स्पॉन्टेनियस भक्ती ते करचे ते आरंभ करतो तो मागीर 13 पॉइंट कसं अनर्थ प्रभाव उण जाता अनर्थ प्रभाव म्हणून सांगितलं अनर्थ निवृत्ती ते प्रभाव उणे उणे जावन येता हे निष्ठा भजन क्रिया त्या मार्गारी ताका प्रवेश न दिता कळबा पराभक्ती ताका लभ्य येता मद्भक्ती लभते परा म्हणून भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा 1854 तशी हे बुद्धी ताका शुद्ध जाता हांव मिग्गेले हांव मिग्गेले आयनस एंड मायनस म्हणून सांगिल्लें आसा कळबा हे बरी इम्पॉर्टंट एक पॉइंट हे कळबा आयनस एंड मायनस विचार म्हळ्यार दिव्य ताका विचार जाता हे आमचो तो दिव्य जाता तो अहंकार ममता देहात्म बुद्धी हे ताका उण येता आनी तूं भागवतान तूं एक श्लोक सांगिल्लो आसा म्हळ्यार हे भौतीक लोकांतू आमी गुपसून पडटा कशी म्हणून कळबा हे विचार आयनस एंड मायनस ते भाव आमकां अंगळटा पुंसां स्त्रियां म्हळ्यार भगवद्गीता 558 ऋषभ येव चोड्डवांगले सांगता पुतलांगी सांगता पुंसां स्त्रियां मिथुनी भावमेतं तयो मिथो हृदय ग्रंथिमाहुम् अथो गृहक्षेत्र सुताप्त वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति म्हणून सांगले अहम ममेति म्हळ्यार एक चलन चिल्ली मेळतना तांणी कसं येता तांकां अट्रॅक्शन येता अट्रॅक्शन येता ते अट्रॅक्शन येता मागीर तांणी कसं जाता तांकां प्रेम उत्पन्न येता ते प्रेम हृदय ग्रंथी म्हणून सांगल्यार प्रेमबद्ध येता मागीर कळबा प्रेमबद्ध येता मागीर वाड्डी करताची वाड्डी घेता कसं येता वाड्डी घेताची हें सूर येयलें तयो हृदय ग्रंथी राहून आतो गृहक्षेत्र सुदाप्त वित्तेर गृह जावका गे म्हळ्यार घर जावका जाग जावका मागीर चोड्डू जावकाची आपता म्हळ्यार संबंधी कळबा आमगे बंधुजन हेची वाड्डू येता बंधुजन मागीर कसा येता हे कमी दुड्ड जावका दुड्ड सांबाळना मागीर प्रयास करून सूर गेले प्रयत्न करता सूर गेले अशी ताका तांतू येतना कशें येलें अहम ममेति जनस्य मोहोयम अहम ममेति तशी ताका कसं येता ओ हे हांव केलेलें हे सक्क मिग्गेलें तशेंच विचारू ताका येता थंयसर आयनस एंड मायनस येता त्यामुळे ते म्हळ्यार भौतीक जें आशिल्लें ते बंधनांतू आमी ते मोहांतू आमी मिग्गेले म्हणून आशिल्लें मागीर आमी भायर वचना वचून कळबा त्यामुळे हांगा सांगता कसं म्हळ्यार ते आयनस आनी मायनसांचो न्हू हो बचाव जाता कोणा निश्ठा भक्तो मनोदर्पणांतू मागीर नेक्स्ट पॉइंट मनोदर्पणांतू कृष्णा रूप दाखोवन सुरू येता मागीर स्वत्व्यम सततम विष्णू हे तत्व ताका अनुभव जाता मागीर जप कीर्तन ताका सोडून जायना मागीर कळबा तागेले मन केन्नाय कृष्णांतूची गट्टी रावता मागीर 18th म्हळ्यार पॉइंट भौतिक आसक्ती उणें जाता ताका आत्मीय आसक्ती चडटा मागीर कृष्ण कथा कीर्तन स्मरण आदी मन निरंतर रावता ताका मागीर भगवद्गीता सांगला 8.14 तांणी सांगिल्लें आसा
अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपाता नित्यतस्य योगिनः म्हणून सांगितलं त्यांचं भेटत असतात मागे तशी ते 949 हे सांगितलं सततं कीर्तयन् दो मां इदं दच्छप्रताः नमस्यन् दच्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते chanting and hearing तशी केल्यारी स्मरण आपापी येता म्हणून आमगेल्या प्रभुवाचो स्वामीन सांगितलं आसा कळवा विश्वास कसं म्हणाले मन वचन कर्म वैरी ताका संयम करूंक जाता म्हणून अशें जाता तशी निष्ठा आशिल्ल्या एक भक्ताक भक्तींत विजय प्राप्त करूंक जाता म्हणून सकून आमकां मनावता कृष्ण प्रेम प्राप्ती येता करूंक जाता तशी स्टेडीनस बींग सक्सेस भक्तींत स्टेडीनस निष्ठा आमकां कसं येता आमकां विजय प्राप्त करूंक जाता प्राप्त करूंक जाता म्हणून आमकां मनावता कृष्ण भक्तींत स्थिर जावन रावपाक आसल्यार आनीक विंगडे भक्तांनी पुराय एक सांगिल्लें आसा एक फॉर्मात दिलेलो आसा ताजे फुडें हांव सांगलां की म्हण डावट म्हाका जाल्यार हांव तें म्हळ्यार हे वेळार तें सांगचें उचित म्हणून म्हाका दिसता कळ्ळें एक भक्तान सांगिल्लें म्हळ्यार आमकां भौतीक अभ्यास भौतीक जे आसले अभ्यास म्हळ्यार मेटिरियल हॅबिट्स आमी ते मेटिरियल हॅबिट्स आसत कळ्ळें ते हॅबिट्सान साकून आमी अभ्यासांचो त्या अभ्यासांचो आमी चेंजीस हाडोवका म्हणून सांगिल्लें चेंजीस हाडोवका आनी तशी आमकां आत्मीय मार्गांत रावपूं जाता म्हळ्यार भौतीक जे आसले हॅबिट्स सोडारी म्हणून ताका चेंजीस म्हणून सांगिल्लें तें भक्तान सांगिल्लें कसं म्हळ्यार ताका एक एनोनिम करून सांगिल्लें आसा कळ्ळें चेंजीस म्हळ्यार CHANGES म्हणून सांगलें आमचो C stands for chanting कळ्ळें जप करता वचुगा कीर्तन करता वचुगा निरंतर कळ्ळें आनी कसं म्हळ्यार ताका H stands for hearing आमी श्रोता श्रवण करता रावपुगा भगवती भागवत मागीर प्रवचन कडेन आमी आयकता रावपुगा म्हणून तशें आमकां निश्ठांत येवका येयलाली मागीर कसं म्हळ्यार एसोसिएशन म्हळ्यार साधू संघांचो आमी येवका साधू संघांचो आमी भक्ती हांव संपर्क केन्ना जावका आनीक नेक्स्ट कसं म्हळ्यार नेगेशन आमी आतां फुडें सांगिल्लें आसा नेगेशन म्हळ्यार नेगेशन ऑफ डिस्ट्रॅक्शन्स म्हळ्यार कसं प्रतिबंध येता पळय ते ताका निषेध करता कळ्ळें फलतराचे प्रतिबंध आमी फुडें डिस्कस केलेले आसता तशी नेक्स्ट कसं म्हळ्यार G stands for गुरू और गायड कळ्ळें गुरू गायड म्हळ्यार आमकां एक ना एक जावका हे सगळें कार्य करून वर्का जाल्यार कळ्ळें आमकां उपदेश दिवच्याक आमकां मार्गदर्शन दिवच्याक एक मार्गदर्शन दिवका तो गुरू म्हणून सांगल्यार कळ्ळें त्या गुरून तो नायक आमगेलो कळ्ळें ताणें सांगिल्ले प्रकार आमी मुखार वचूंक भक्तींत जाल्यार आमकां भक्तींत निश्ठेर रावूंक जाता मागीर कसं म्हळ्यार E stands for एक्सपिरियन्स ऑफ स्पिरिच्युअल हॅपिनस कळ्ळें स्पिरिच्युअल हॅपिनस म्हळ्यार आत्मीय आनंद आमी आमचो निश्ठा भक्तीन सुकून आमकां मेळटा ते आनी अनुभव करताच मागीर S stands for sharing दी स्पिरिच्युअल हॅपिनस आमकां म्हळ्यार ते आनंदच न्हू ते विंगडच्यान वांटून दिवका म्हणून सांगल्यार आमी कृष्णा बोध प्रचार करता म्हणून वचता तशें आमी 7 कार्य केले जाल्यार आमकां हे भक्तीन स्थिर ध्यान रावूंक जाता म्हणून एक भक्तान सांगिल्लें आमी हे सगळे प्रस्ताव पुरा हांगा आयकले इतले पॉयंट्स पुरा आयकले निमक जाबरोचे हे सगळें आमकां पळोवन जेवचें हे सगळें आयकली आमी सद्यार आयकली पुराय वय सगळें वय हे पोर्चुगाली मात्र ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट म्हळ्यार हांव सगळें म्हाका जालें करूंक कळ्ळें हे सगळें करूंक सगळें म्हाका जालें ताजें कारण कसं जालें ताजें कारण कसं म्हणून पळया आमकां एक 3 कारणां आतां आमकां हांगा नोट केल्लें आसा कसं म्हळ्यार आमकां प्रतिबंधी येवचें म्हळ्यार आमकां करूं जायना निमती म्हळ्यार आमगेले यथार्थ अस्तित्व ताजे बोध ताजे अभाव कळ्ळें म्हळ्यार आमगेले यथार्थ अस्तित्व बोधाचे अभाव म्हळ्यार आमकां तें बोध ना म्हणून अर्थ कसं जालें आमगे समजलें अस्तित्व असं अस्तित्व जाल्यार आमगे समजलें अस्तित्व भौतीक न्हय आध्यात्मीक अस्तित्व आमी कृष्णाले चोड्डू वता कळ्ळें आमी कृष्णा लोकांत आशिल्ले म्हळ्यार आमी वायकुंठा आशिल्ले ते बोध आमकां आतां ना म्हणून ते बोध आमकां ना ते निमतें आमकां ते करूं जायना एक कारण आनी कसं म्हळ्यार अस्तित्व बोध ते हाडवचें न्हू ते वेद पुराणां ती
धर्मग्रंथांतू आणि ताजे रचयिता व कर्ता कोण कृष्ण तसे तांगेल्या आसतील ते अदृढ विश्वास म्हणून दृढ विश्वासाचे अभाव म्हणून सांगूयता ते अनेक कारण पण हांगा सांगिल्लें आसा हें दृढ केल्लें आसा व्यक्ती चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा कसं म्हळ्यार माया मुग्ध जीवेर नही स्वतः कृष्ण ज्ञान कसं माया मुग्ध जीवेर नही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण कृष्ण म्हळ्यार माया मुग्धी भौतिकांतू आसक्त ज्ञान आशिल्ले हे जनाक कृष्णाला ज्ञानच ना कृष्ण ज्ञान ना तांकां बोधेन तेच कारण कळवा कृष्ण ज्ञान ना ते कृष्णान जीवांगला कृपा दाखोवपाक कृष्णान आमकां वेद पुराण आदी धर्मग्रंथ कोरून दिल्ले तशेंच ते धर्मग्रंथांतून कृष्णाला आमकां दृढ विश्वास नाते जाले ताचे अभाव विश्वास अभाव ते दोनीचे कारण तिनी कारण कसं म्हळ्यार ते कृष्णा लागी आनी कृष्ण धामा लागी ते आमी कृष्ण धाम म्हळ्यार वैकुंठांत वापस परतून वचचें आशिल्लें तीव्र इच्छा आमकां आतां ना ताजे अभाव तीव्र इच्छा सुद्दां कोणाक ना तीव्र इच्छा ना कळवा ते तीव्र इच्छा ना ते नित्य नेमकी आमकां हें जेवमान करूं कळवा ताका हांव एक एग्जांपल सांगता एग्जांपल म्हळ्यार एक दृश्टांत सांगिल्लें आसा एक शिष्य तागेल्या गुरुला निमगिता गुरुला एक प्रश्न निमगिता हे गुरुदेव हांव 20-25 वर्स येयले तुमगेले ಒಟ್ಟು भक्ती सेवा करता कळवा म्हाका येद्दूळ जाय म्हळ्यार भक्ती सेवा करता जाल्यार म्हाका ताजे फळ कसं येद्दूळ म्हाका मेळनी कसं कृष्णाक म्हाका देखूं जाय न्ही म्हळ्यार देवाक म्हाका येद्दूळ जाय देखूं जाय न्ही तुम्ही देखलाव देवाक कोणाला निमगिता गुरुदेवाला निमगिता शिष्य कळवा गुरुदेव तो बसलो नेक्स्ट डे हांगा येवन तूं ब्रह्ममुहूर्तान हांव दडी गुरू कसं केलें म्हळ्यार शिश्याक ते उदकान येवन तूं बुड्डोवन धरले मात बुड्डोवन धरले सुमार विशय धरून राबलो कसं केलें हाका शिश्याक चळ मेळटा तो श्वास मेळूंक चळ मेळटा म्हणजे मोरून जेतना कसं केलें म्हळ्यार वयर केलें ताका सोडलें हात सोडले हात सोडून गुरुदेव 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 म्हाका हांव इतले परवश जाल्लो म्हळ्यार हांव कसलें अपराध केल्लो गुरुदेवा हांव एक प्रश्न निमगिल्ले हांवें तुमगे लागीं ताका म्हाका आन्सर मेळ्ळी ताजे कोप्पांनी जाल्ले लेगीत हें केल्ले लेगीत तें अपराधांनी केल्ले लेगीत हांव अपराध कोण केले लेगीत म्हूण म्हाका मना वचचें ना गुरुदेव तावळे गुरुदेवान सांगलें पळय तुगेले प्रस्नाक आशिल्ले प्रॅक्टिकल जान्स उत्तर हांव आतां दिलेलें कळव तुका प्रॅक्टिकल उत्तर कसं तें प्रॅक्टिकल पळय तूं एक श्वास मेळच्या खातीर इतली पुरो तळमळ न्हू तुका जिवाक तुका राबोवच्या खातीर देखान राबोवच्या खातीर इतली पुरो तळमळ तूं स्ट्रगल केलें मस्ता कळवा तशेंच स्ट्रगल तळमळोवका देवाक देखूं जाय तशेंच कर्म करता तुवें कळवा तशेंच भक्ती सेवा केल्यार मात्र देवा देखूं येता म्हळ्यार हाका सांगिल्लें कसं म्हळ्यार तीक्ष्ण ज्ञानाची तीव्र इच्छा आमकां देवा देखूं गा देवाला वचूं गा वापस वैकुंठा वचूं गा म्हणून तीव्र इच्छा आसल्यार मात्र हें पुरो आमकां मनाक येता नाजाल्यार आमकां तितले व्यग्रताय आयल्यार आमकां परतून आमगेले वैकुंठा वचच्यागी देवाला वचच्यागी जावची ना तें आमकां मेळचें आमकां पाड तावळे एक निश्ठा भक्ताक हें पुराय आसता तीव्रता आसता वचच्या खातीर तें आमकां म्हणां येता तावळे कसं म्हळ्यार स्टेडीनस ब्रिंग्स सक्सेस तशेंच सक्सेस हाडोवचें आमकां सक्सेस जावपाक आमकां तीव्र जावची इच्छा जावका म्हणून हाजें सांग तशी हांव म्हगेल्या वाणी हांगा समाप्त करता तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद हरे कृष्णा ओवर टू यू किरण प्रभुजी कोणाकय कसं निंबू जास्त निंबू येतं हरे कृष्णा कृष्ण कोणाके क्वेश्चन ऐसा प्रभु जी लग गया था प्रश्नों से प्रभु जी बोल रहे सुंदर जैसे लेक्चर है ना वेरी हेवी एंड वेरी थॉटफुल एंड वेरी प्रैक्टिकल
मस्त प्रॉब्लेम्स असूचे आमकां एक सोल्युशन्स मस्त सन तूं भारी थँक्स सांगता प्रभू मस्त जाणा लेक्चर तुम्ही ऐकून तुम्ही प्रिपेअर करून सिन्सिअरच्यान तुम्ही मागे एक लेक्चर दिना प्रस्तुत करचे एक ಒಳ್ಳೆ ಕೈ ರೀತ ಪ್ರಭು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ हरे कृष्ण प्रभु मक्के क्वेश्चन्स प्रभु हाँ, तो लेंगे लास्ट तीन ऑब्स्टिकल्स प्रोविजन संगिन अதாவது forgetting one's spiritual identity lack of faith in Krishna and scriptures my lack of intense desire to go to Krishna and his abode हे आमका आमका कशी हाऊ कॅन वी ओव्हरकम आम्ही कशी एका हे आमका रेक्टिफाय करून करवच्यात हे आता लॅक ऑफ इंटेन्स डिझायर ते बिकॉज मेटेरियल डिझायर समजतात त्यांचा रिझन बेसिकली भौतिक आसक्ती असते देखून आमकां स्पिरिच्युअल अंतू आमकां उतून येना आता आता तवळी तवळ ते रेक्टिफाय करून आमकां येती करूयात प्रभू ताका सांगितलं म्हळ्यार आमगे मन कसं म्हळ्यार फर्स्ट पॉइंट कसं म्हळ्यार आम्ही सकड वैकुंठ वास आशिल्लीच वैकुंठ सोडून आयिल्ले आतां आमी आतां ते वैकुंठ वासीत आमी कृष्ण आमगेले परमपिता आतां कळवा म्हूण आशिल्ले आमकां बोध ज्ञान आमकां ना कळवा ते ज्ञान आमकां ना इतलींच ना आमी भौतिकांत आयिल्लीं म्हळ्यार स्वतंत्र जावन आमकां इच्छा आशिल्ले कशें म्हळ्यार स्वतंत्र जावन सूख भोगवा म्हणशी इच्छा ते आतां आमगेले मुख्य जावन आशिल्ले कळवा तावळे कृष्णा सोडून आयिल्ले म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसता म्हळ्यार आमी कृष्णाक सोडून आयिल्लींची म्हळ्यार कृष्णा साकून भिन्न जावन आयिल्लींची भिन्न भिन्न म्हळ्यार भिन्न आमी कृष्णा साकून भिन्न जाल्यार आमी भिन्न जावन आयिल्लींची म्हळ्यार कृष्ण सेवा सोडून आयिल्लींची आमी कृष्ण सेवा करनाशिल्लींची ते कृष्ण सेवा आमी सोडून आयिल्लींची सोडून येतना कशें जालें ते कृष्ण सेवा सोडली जाल्यार मागीर येवची कसं जालें भौतीक इंद्रिय सेवा तंतंगली इंद्रिय सेवा ते इंद्रिय सेवा आमी वक्त केले दॅट इज अवर मिस्टेक थोडा आम्ही केलेलं कसं अपराध ते कृष्णाला ते अपराध म्हळ्यार धिक्कार सुद्दां आमी येयलींची कृष्णा सांगलें आमकां तुमी तेमकां तुमकां कश्ट जाता स्वतंत्र जावन तुमकां सेवा करून सूख अनुभव करून जेवची ना आनी ते मेळचे सूख म्हळ्यार छाया सूख मात ते म्हळ्यार इंद्रिय सूख म्हणून सांगल्यार समशील सूख न्हय ते कळ्ळें जाल्यार आमी विंगडे वचून सूख भोगवा म्हणून तीव्र इच्छा आशिल्ली तीव्र अशी इच्छा कळ्ळें थंय तीव्रता आसा म्हळ्यार विंगडे वचून विंगडे मुखामुखा म्हणून आशिल्लें हें आसपलां आमची इच्छा ना आमी सगळे कुटुंब जावन आशिल्ले तवळे वार्तिकेचे रे विंगडे वचून आमकां खावका विंगडे वचून सूख भोगवा म्हणून आशिल्ली इच्छा आसता ते विंगड सोडून येता तशेंच आमी कृष्णाक सोडून आमी कुटुंब सोडून आयले कृष्णाले कुटुंब कळ्ळें सोडून आतां आयलींची भौतीक लोक म्हणून सांगल्यार ते आमगेले कुटुंब आतांचे कळ्ळें तांचो आमकां सूख ना कितें ना गे जाल्यार कसं जालें म्हळ्यार आमी आत्मीय लोक सोडून येतना आमकां पुरा विसरून वता ते आतां माया आमी सांगलें माया मुग्ध म्हणून सांगलें ताका चैतन्य महाप्रभू माया मुग्ध जीवे नही स्वता कृष्ण ज्ञान आतां आमकां कृष्ण ज्ञान ना कळ्ळें ते कृष्णान कसं केलें म्हळ्यार कृष्णान आमकां वेद पुराण हें पुराय भगवद्गीता भागवत आनी ते सगळें शिकून आशिल्ले भक्त जे ना कसं लागा आमके मन आमको दिवच्या म्हळ्यार सात हें सांगलें चेंजीस आमी चेंजीस सोडोवंक आमी हॅबिट म्हणून सांगिल्लें भगवद्गीता हांव हॅबिट्स चेंज हाडच्यो कशी चेंजीस तांचो सांगिल्लो आसा चॅन्टिंग करता तें करता सात कार्य सांगिल्लें आसा ते आमी तांचो कोण आसल्यार आमकां बोध येता म्हळ्यार आमगे वैकुंठ वास आशिल्लींची आमी परतून कृष्णाला वच्चो गजाली जाता जाल्यार मात आमकां सूख मेळटलें हें सूख न्हय हें सूख हाजे आभास मात्र जाता कळ्ळें तशें आमकां अंग जनन मरण रोग वार्धक्य पुरो आसा थंय नाशिल्लें हें पुरांत हे जिवाक हें पुरा सफर करता येता एक जन्म म्हळ्यार हें जाल्यार एक शरीर सोडून आनी एक शरीर वचूंक येता हें सगळें भगवद्गीतेन सांगिल्लें कार्यफळ न्हय वा आमी जीव आतां आत्मा फस्ट कृष्णान दिलेलें तें येता भगवद्गीतेन आमकां आमी आतां देखचे देह न्हय त्या शरिरा भितर राबचे जीव आसा ते जीव मुगेलो अंश आसा म्हणून सकल कृष्णान भगवद्गीतेन पुराय 16 सांगिल्लें आसा आमकां कळ्ळें कसं लाग म्हळ्यार हें ज्ञान येवच्याक म्हळ्यार तुमी चोड वता तुमी परतून वैकुंठान येवका गेल्ले आतां कळ्ळें ताके तर आतां कृष्णान हें ज्ञान पुरा दिलेलें तशी ते भक्त जनांक म्हळ्यार आमगेले गुरुजन आनी पुराय महाजन पुराय तांकां विवर कृष्णाले इक्वल तांणी पुराय कळ्ळें कृष्णाले विवर तांणी दिता कळ्ळें ते विवर आमकां दिवन आमी निश्ठा भक्तीन येवन थंय आमी येवन आमी कसं करता हें जेवन आमी वच्चुका थंय आमकां हें मेळटा हें सगळें
नकली म्हळ्यार डुप्लिकेट या जीवित हें पुराय समाजले ओरिजिनल जीवित येता कई वैकुंठांत आत्मीय लोकांत थंय येता आमी परतो वचूं विवरो आमकां मेळटा गुरू मेळटा ताका संगीत हांगा चैतन्य महाप्रभू तशें सांगिल्लें माया मुग्ध जीवे नाकी कृष्ण ज्ञाना म्हणून तेदा हांव तें श्लोक हांगा सांगिल्लें चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें त्यावेळी आमकां आत्तां कृष्ण आमगेले वैकुंठ आमगेले घरा उर्द आसूं आमकां ना आमगेले घर हें जेवण हें सगळें भाड्या घर आमगे समाजीक घर ओनरशीप थंय येता आमकां आमगेले प्रभुत्व स्वामित्व थंय ह्या जीवर कसलें स्वामित्व आमकां ना कळ्ळें थंय येता कृष्णाळे स्वामित्व पुराय कृष्णाळे ಒಟ್ಟು आमी आसूं दिल्ले जाल्यार मात्र आमकां सूख मेळचें परतून आमी कृष्णाला वचूं परतून आमगे घरा गो बॅक होम बॅक टू गॉड गेट म्हणून आमी कोणा पुरो शिकता आसत प्रभू आदारां पुरो आमकां सांगिल्लें अशें कळ्ळें कसलें तशें सांगिल्लें गो बॅक होम बॅक टू गॉड म्हणून आमी परतून घरा वचूं परतून घरा वचूं म्हणून आमी आमगेले घर खंय वळी परतून घरा वचूं म्हणून सांगलें रे आमगेले घर तें आशिल्लें वैकुंठ ते परतून आमी वचूं आमी थंयच म्हणून इनेच म्हणून वचूं कळ्ळें तशें आतां आमी खंयचे बोंच्या जिमकली म्हण पिया बोंच्या वचून आमी सकट टायर्ड जावन येतना यो आनी आमी घर कडेन वापस वचचें बा जायना आनी बोंच्या जायना आमचो वापस घर काड वचचें आमचें म्हळ्यार वापस घर काडचें म्हटल्यार मात्र आमकां सूख म्हळ्यार वापस आमगेले घर खंय वैकुंठ थंय आमी वचूं हाका आशिल्लें तीक्ष्ण जें आशिल्लें अशें आमकां आसूं थंय लाचार करून येता जाय लापरवाही करून वचचें कळ्ळें आमी वचूं आमकां तितल्या तीर जें इच्छा हांव ताका तर हांव त्या शिश्याळ्यांनी गुरुला हें काणी सांगिल्लें जाता दृश्टांत जावन कळ्ळें तीर जें अशी इच्छा आसल्यार मात्र आमकां साथ येता म्हणून तेदा आमी चुकून आमकां मनाक आशिल्लें लसन हरे कृष्णा मनान गेलो प्रभुजी येस प्रभू थँक्यू प्रभुजी सांगा इन शॉर्ट म्हळ्यार 7 स्टेप्स एक्रोनिम फॉलो करता निष्ठा भक्ती नेमका निष्ठा भक्ती मागीर स्टडी जाता मागीर उंचार येता वाट वन विल नॉट गो डावन उंचार वतलो थँक्यू हरे कृष्ण आनी कोणाक कसलें